37 नॅशनल गेम सध्या गोंयान जाता आणि तेजी क्लोजिंग सेरेमनी म्हटल्यार ती श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जाता आणि त्याच्या खातीर आयज आमी प्रिपेरेशन वर्क पळोवपा खातीर श्यामप्रसाद मुखर्जीन येयलेले आणि त्यान आमकां हांगासर येवन कळोन येयलें की गोंयचे DGP आणि गोंयचे IGP सेक्युरिटी रिजना खातीर हांगासर इन्स्पेक्ट करपाक येयल्ली की तेंचें प्रिपेरेशन कशें चल्ल्या 37 नॅशनल गेमीच्या क्लोजिंग सेरेमनी खातीर इंडियाचे वायस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हे येतले आणि त्याच्या खातीर जी सेक्युरिटी रिजन खातीर जी GMC कडच्यान श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडेन जी शॉपां आसा ती एका दिसा खातीर क्लोज आसतली अशी ऑर्डर आयिल्ली आसा. प्रोग्राम फ्लो फ्रॉम 2:30 आमचो कार्यक्रम सुरू जातलो. सोनिया शिरसाट जे आसात ते पयले ताका स्लॉट आमी 20 मिनट्साचो दिल्लो आसात. जे आमचे एन्थम सॉंग जेणेन गायिल्ले आसात स्वरूप खान आणि तेजी टीम तांचो नंतर 45 मिनट्साचो परफॉर्मन्स आसतलो. बरोबर 4 वरांचेर आमचे वायस प्रेसिडेंट जे आसात ऑनरेबल ते श्यामाप्रसाद मुखर्जीक एंट्री दितले. 5:30 वरां किंवा 5:45 वरां सुद्दां तो कार्यक्रम सोंपतलो, तेजें आमी स्वागत करतले. निर्भया भव सारकेलो एक कार्यक्रम नंतर आमचो जातलो आणि हे कार्यक्रमाची रितसर ट्रॉफी दिले नंतर बेस्ट एथलीट मेल फिमेल आणि हायेस्ट मेडल विनर जी स्टेट जी आसात ते आमी बक्षीस वितरण सोहळा करून ह्या कार्यक्रमाची आमी सांगता करता. So basically we have come here to see that what kind of security arrangements would be required, and venue is still being prepared. Ordinarily venue is supposed to be given to the security agency 48 hours in advance, but since events were going on, so we understand the predicament of the organizers. So we have briefed the officers that before we allow people to come inside, once the venue is ready, there should be thorough anti-sabotage check. 37 नॅशनल गेम सध्या गोंयान चालू आसा आणि फाल्यां 37 नॅशनल गेमीची क्लोजिंग सेरेमनी श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जाता. आमी सध्या श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आसा आणि क्लोजिंग सेरेमनी खातीर इंडियाचे वायस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हे हांगासर आसतले आणि क्लोजिंग सेरेमनी सांजचे 4 वरांचेर जातली आणि जशे म्हाज्या फाटल्यान जशे पळोवं शकता तुमी जे स्टेजीचे ऑलमोस्ट काम फिनीश जाल्लेलें आसा आणि सेक्युरिटी पर्पजा खातीर गोंयचे DGP आणि IGP तशेंच SP नितीन वाल्सन हांगासर येवन इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी. ऑलमोस्ट 90% काम जाल्लेलें आसा आणि उरलेलें काम आसा ते रोखडेच जातले क्लोजिंग सेरेमनीच्या पयलीं जातले. हांगासर जशें काम पळोवंक गेल्यार नेटान तेंचें चालू आसा.